आम्ही आसात हॅलो दोतोर हे कारण आणि आज आमचे बरोबर आसा तज्ञ डॉक्टर श्रीराम कामत धाकणकर. आयचो जो विशय आसा तो म्हणजे स्पोर्ट्स इंजरीज किंवा हाडाची दुयेंसां हाचेर आसा. स्पेशली म्हाका तुम्ही स्पोर्ट्स इंजरीचेर आमकां विचारल्यार मातशें आनंद जातलो, कारण स्पोर्ट्स रिलेटेड बरेचशे दुखापती असतात आणि बरेचशे म्हणजे मार बसू शकता. हाचे विशीं एक जाणविकाय लोकांच्या मनात निर्माण जावची, एक तांकां जागृती जावची, एक माहिती मेळची, हो आमचो एक प्रामाणीक प्रयत्न म्हणून आमचे तज्ञ डॉक्टर आमी अशा पद्दतीचे हाडल्या की हू कॅन गायड यू. डॉक्टर, एक अतिशय महत्वाचो प्रश्न हांव तुमकां विचारता. तुमी बोलच्यान बऱ्याचशा आमच्या लोकांक जे प्रश्न विचारता तेन्ना म्हणलें की MRI CT स्कॅन करपाक जाय, जाल्यार हाचे पलीकडे जेन्ना तुमी आर्थ्रोस्कोपी विशीं उलयतात तेन्ना आर्थ्रोस्कोपीची वॉट इज द एडेड एडवांटेज, वॉट आर द न्यूअर एडवांसीस पॉसिबल एज फार एज म्हणजे मॅनेजमेंट ऑफ द इलनेस, म्हणजे बाबा थेरपेटीक म्हणून येता की कशा पद्दतीची ऑपरेशनां आर्थ्रोस्कोपीच्या माध्यमांतल्यान जावं शकता, हाचेर थोडोसो आमकां आमच्या तकलेंत उजवाड घालात. आर्थ्रोस्कोपी म्हळ्यार दुर्बीण जॉयंटान घालून आमी तें ऑपरेशन करपाचें. तर जेन्ना दुर्बीण जॉयंटान घालता तेन्ना आमकां जॉयंट पुराय टीव्हीचेर दिसता. खूब फावटी म्हजे पेशंट जेन्ना ते पळयता तांकां तें ऑपरेशन चालू आसतना पळोवपाक सुद्दां मेळटा की आपल्या जॉयंटान कितें चल्लां तें. तर जॉयंटाचे वेगळे वेगळे दुयेंसां जशें की लिगामेंट टेर्स, लिगामेंट तुटला, जेन्ना लिगामेंट तुटता तेन्ना दिमी सुटिल्ल्या भशेन जाता, खेळपाक जायना, सोपणां चडपाक जायना, वा मेनिस्कस म्हणजे भितरली जी गादी आसता जॉयंटाची ती पिनल्या, वा कार्टिलेजाचो कितें प्रॉब्लम आसा. ही सगळीं दुयेंसां दुर्बिणीन म्हळ्यार 2 मिलीमीटर ते 3 मिलीमीटर होल करून आमकां तें दुर्बिणीन सगळें आमकां सारकें करपाक जाता. जॉयंटा भितरले लिगामेंट जेन्ना तुटता, तो तुटिल्लो लिगामेंट घेवन पेशंट म्हाका येता म्हणटा आपूण फुटबॉल खेळटा, फुटबॉल आतां खेळपाक जावचें ना. चुकीची गजाल आसा. आयज समज ऑपरेशन समज जॉयंटाचें केलें, आयज लिगामेंट केलें, फाल्यां म्हळ्यार तो चलता आनी 6 म्हयन्यां भितर तो फुटबॉल सुद्दां खेळूंक शकता. करेक्ट, व्हेरी गुड. मातसो डॉक्टर, म्हणजे ह्यो ज्यो नव्यो तंत्रगिन्यानाचे जे उपलब्धी आसा, म्हणजे ज्यो फायदे आसा ते बऱ्याचशा लोकांक खबर नासतात, किंवा एक ट्रेडिशनल लोकांचो असो समज आसता की ना आपूण हें वखद घेता किंवा ना मागीर अमके व्यायाम करता किंवा आयुर्वेदीक करता अशें म्हणून. आय एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, बट म्हणजे आयच्या तंत्रगिन्यानाच्या माध्यमांतल्यान देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वीच कॅन बी ऑफर्ड. इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून येता, त्याचे मॅनेजमेंट म्हणून येता, आणि फक्त तुमचो योग्य अप्रोच आणि तुमचो एक पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आसपाचो की आपण ह्याच्या खातीर आय विल गो टू द बेस्ट कन्सर्न पर्सन अँड गेट माय सेल्फ ट्रिटेड. डॉक्टर, आमकां एक प्रश्न आयलो आसा तो घेवया. हॅलो हॅलो. हॅलो दोतोर, हांव पणजेच्यान उलयतां. खंयच्यान उलयता? पणजेच्यान. आं, उलय. म्हज्या मिसेसीचे धोपरां आसात न्ही, ती सर्टन पिरियडान दुखतात. थंडेचे दीस आयले न्ही की ऑटोमॅटीक सुजूंक लागता आनी तिका मागीर दुखता, चड पेन जाता. एज कितें तिची? 38. अच्छा. आणि हे कितलो तेंप जालो तिका दुखता? आतां जाली थंडेच्या दिसांनी 2-3 वर्सां जालीं. थंडेच्या दिसांनी दुखूंक लागता. अच्छा. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सांगपाचें म्हळ्यार एट दीस एज जशें हांवें पयलीं सुद्दां म्हणिल्लें की ऑस्टिओ आर्थरायटीस म्हणजे वयान जाल्ली झीज नासता, पूण कार्टिलेजाक नाल्यार जॉयंटाक त्रास जाता. संधिवाताचो जो प्रकार आसता रुमॅटॉयड, ते आमकां रूल आवट करचें पडटा. कित्याक ताजे वेगळे वेगळे प्रकार आसतात. इन्फ्लमेटरी कंडिशन्स ऑफ नी म्हणटात ताका आमी. ताजे खातीर आमकां ते थंय टेस्ट करचे पडटा. थोडे म्हणटात, थोडे पेशंट म्हजे म्हऱ्यान सुद्दां अशें येता की थंडेनच चड जाता दोतोर आपल्याक, वा कितें आमट खाल्यारच चड जाता. थोडे गोश्टी अश्यो आसात की आमी वी कॅनॉट एक्सप्लेन. देर इज नो डायरेक्ट सायंटिफीक कोरिलेशन की हें खाल्यार हें समज जायना. पूण थोडे पेशंट म्हणटात ते प्रमाणे आमकां ते तांचे आयकून घेवन ते प्रॉपरली तांचे इन्व्हेस्टिगेट करून तांकां ट्रीट करचें पडटा. पण काळजी करपाची कांय ना. कॉज ऑफ द पेन ती फायंड आउट करून ती समज ट्रीट केली, रादर दॅन ट्रिटींग पेन विथ अ पेन किलर, इट इज नॉट इम्पॉर्टंट टू ट्रीट पेन. बरोबर. पेन इज अ सिम्पटम. करेक्ट. ते पेन कित्याक जाता आनी थंडेन येता म्हणटकीर आमकां ती बाब कित्याक जाता, युरीक एसीड आसा काय, इन्फ्लमेशन आसा काय, हें सगळें पळोवन त्या प्रमाणे ताका ट्रिटमेंट सुरू करपा जाता. सो थोडक्यान सांगपाक तुमकां पेन ट्रीट करनाकात, की तें मेन कंडिशन जें आसा तें ट्रीट करात. म्हणजे अंडरलायंग पॅथॉलॉजी शुड बी ट्रिटेड. म्हणजे ताका कित्याक लागलें तें जाता तें ट्रीट केल्या उपरांत तुमकां बरें दिसता. डॉक्टर, म्हाका आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. हॅलो. या. हांव मडगांवच्यान रेश्मा कामत उलयतां. रेश्मा बाय विचारात. म्हगेलें एज आसा 57 जाणा. म्हाका डायबिटीज बिटबीज कांयच ना. व्हेरी गुड. रातचे न्हिदतकच न्ही डॉक्टर, पांयाचे पळय पट्ट्यो आसा न्ही ते सामके म्हजे फट्टा आनी कांयच म्हाका कांय ना. नाही पांयाचे कितें फट्टा म्हटल्यार? पोवटे पळय फाटल्यान पळय मोश आसता. फाटल्यान म्हणजे हांगा ढोपराच्या सकयल? हय, ढोपराच्या सकयल फाटल्यान. ओके. रातचे न्हिदतकूच सामक्यो फट्टात सामक्यो. आनी म्हजी एज आसा 55. हय. 55. काम कितें करता तुमी? हांव रिटायर्ड SBI स्टाफ. 55 रिटायर जाली? VRS घेतली आसतली. VRS घेतिल्ली.
बरें तर एज शी सेज काफ बेसिकली ताका काफ पेन जाता नी पेन अशी न्ही देर आर 2-3 कंडिशन्स इवन नी पेन गिविंग रायज टू काफ पेन थंय सिस्ट समज तो हातून काफान भितर गेलो जाल्यार दुखपाक शकता पूण ह्या एजीक आमकां बाकीच्यो गोश्टी जशें हांवें उदो म्हणिल्ले मसल प्रॉब्लेम इट्स अ मसल क्रॅम्प इट इज नॉट अ नी प्रॉब्लेम तर ताका थोडे तरेचे व्यायाम असतात ह्या एजीक कॉमन आसा दुसरी गोश्ट पळोवपाक जाय ताका कितें व्हेरिकोज वेन्साचो प्रॉब्लेम आसा काय ना इवन दीस थिंग्स कॅन गिव रायज टू काफ पेन तर तुमी पळोवपाक जाय की तो प्रॉब्लेम आसा की तुमकां हाडाचो प्रॉब्लेम आसा मोस्ट ऑफ द टायम्स की दोन्ही काफ दुखतात आनी अशे सांजचे वेळार दुखतात न्हिदपाक गेल्ले कडेन वीच इज मोर इन फेवर की कितें तरी व्हेरिकोज वेन्स मागीर तुमचे पांयाचे जेन्ना पंपींग बरी जायना आनी ते रगत हार्टाक वचना तेन्ना ते मागीर सूज येता भितर आनी ते सुजून दुखपाक लागता तर हाका कांय प्रमाणान स्टॉकिंग्स येतात ते स्टॉकिंग्स घाले जाल्यार ताका खूब फरक पडपाक शकता इवन थोडे विटामिन्स लायक विटामीन ई ते दिवपाचे इव्हिएनएलसी आनी ताचो खूब तुमकां फरक पडटलो तर तुमी त्या प्रमाणे तज्ञाक मेळात आनी पळयतकीर सगळें इवॅल्युएट करतकीर तुमकां प्रॉपर तो ट्रिटमेंट आयदर बिलो नी ऑर अबाव नी स्टॉकिंग्स घालून तो आमकां ट्रिटमेंट करपाक येता म्हणजे मातसो मोस्ट अपियर्स टू बी मॅनेजेबल आसा फक्त योग्य तो एडवायस आनी फॉलो करचो पडटा डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा हॅलो 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 या हॅलो हां विचारात गुड इव्हनिंग डॉक्टर गुड इव्हनिंग प्रश्न विचारात डॉक्टर मुगे न्हू पांय न्हू सोवर जालें म्हणटच न्हू पांय खूब दुखताय खंय पर्यंत दुखता सकाळी 6 पसून स्टॉप जाताय ते नाही म्हाका सांगा म्हणजे डॉपराक दुखता सकयल दुखता खंय दुखता एक्झॅक्टली लोकेशन डॉपरा आनी सगळी हाडां दुखता सगळी फूल एज कितें तुमची बोन जॉइंट्स आहाय तितले बरें एज कितें एज 50 डॉक्टर आनी काम कितें करता 50 हय काम कितें हांव इलेक्ट्रिशियन डॉक्टर इलेक्ट्रिकल बरें आसा हे वयाक हे सगळें हाडां दुखप हाजे अर्थान की हाडां मातशीं वीक आसात सगळे सकाळी दुखता एक टिपिकल टायम आसा एक वेळ जाता येत की ताका त्या टायमाचेर तुमकां तो त्रास जाता उदो सांगिल्ले ते प्रमाणे यू हॅव टू देर इज समथींग कॉल्ड एज मेटाबॉलीक सिंड्रोम मागीर तेजे आंगातलें विटामीन D3 कमी जावप वा बाकीचे विटामीन कमी जावप कॅल्शियम कमी जावप तुजो डायट एक वेळ बरो नासत ऑर यू आर नॉट एक्सपोज चडशे भितर समज काम करता स्पेशली आमचे IT पीपल असतात यंग पीपल दे कम की विथ सेम कायंड ऑफ फॉर्म आपल्याक सगळें दुखता तर इट इज अ बेजीक थिंग कॉल्ड मेटाबॉलीक सिंड्रोम तर मेटाबॉलीक सिंड्रोमान हें सगळें कमी जाल्ले कारणान ही दुखापत सुरू जाता जशें तुमचें हें आमी रिप्लेनिश करतात मागीर विटामिनाचे सोर्स दितात थोडी टॅबलेटी थोडी इंजेक्शन दितात आनी मेन म्हळ्यार हांकां व्यायाम 50% जो ट्रिटमेंट आसा ही सगळी वखदां आनी 50% ट्रिटमेंट तो व्यायाम तुम्ही व्यायाम करात वो ट्रिटमेंट सारको घेयात तज्ञाक मेळात आनी त्या प्रमाणे तुमचें तें दुखणें कमी जातलें अच्छा मास्टर डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो हॅलो या डॉक्टर हांव म्हापशा सुट्यां उलयतां जुली डिसिल्वा बाय जुली विचार म्हाज्या कान डॉक्टर एथरायटीस आहा धोंपरांक सगळीच म्हाज्या आडान दुखतात आनी गेल्या डिसेंबराक हांव 13 तारखेर पडलेली आनी बूस सुटलेलें आनी ताका हांवें जायती वखदां केलीं जायते आतां दोतोराचें आजून चालू आहा मातशें कितें ताका हें जालां शोल्डर आतां म्हाजो वयर सरोना रातचें म्हाका न्हिदोंक मेळना थोडे दीस बरो जालो इंजेक्शन घालतालो दोतोर तर आतां कितें काय म्हटल्यार तो पोत्तून चड जाला म्हाजो वयरूय काडूंक मेळना खालाय फाटल्यान फुडल्यान वचना आनी ते दोंपर एकदम पाव चड जाला आनी म्हाका न्हिदोंक पासून रातचें मेळना खाला कितली पडोंक जाता तुमची वर्सां कितली एज कितें 68 आनी दोतोर न्हू तेणी म्हाका सांगलां दोतोरान त्या पांयाचें ऑपरेशन करूंक जाय म्हणून म्हणून ती कितें ऑपरेशन करून सांगलें दोतोर बरें जायना तो आनी हाताचें कितें सांगलां हाताचे ते एक्सरसाइज दिल्या आनी हें कर शेक मारूंक सांगला आनी ती टॅबलेट आहा पण जुले बाय तूं एक्सरसाइज करना कशें दिसता मुगो तूं एक्सरसाइज करना कशें दिसता मुगो कोत्ता शुअर कोत्ता दिसाक 2 फावटी कोत्ता बरें हांव बेश्टें म्हणटालो वय कितलें म्हणून 61 म्हटलें न्हय वय 61 तर हे वयाक जेन्ना इंजुरी जाता आमी शोल्डर डिस्लोकेट जाता म्हणटात तशें तुमी म्हणलें फ्रोजन शोल्डर तर हे वयाक आमचे रोटेटर कफ वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर लिफ्टिंग ते टेर जावपाचे चान्सीस खूब आसतात
तर तें जातकीर कितें जाता की तूं शोल्डर सुटला म्हणून बसयतकीर हात तो पावच्यान दवरता असो आनी तो समज हालयना जायत जाल्यार पयलीं मागीर तो घट जातलो. दुसरें म्हळ्यार फक्त तें फ्रोझन शोल्डर न्ही, ताका एक वेळ पॉसिबली ताका कफ टेर आसपाक शकता, विच इज व्हेरी व्हेरी हायली पॉसिबल की इट इज मिस्ड. कित्याक जेन्ना पेन आसता तेन्ना तुका तो तपासपाक मेळना जॉयंट. तो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू इवॅल्युएट. आनी बेस्ट इन्व्हेस्टिगेशन इन सच केस इज अ MRI स्कॅन. ते आमकां हाडाचे परस भितरले मास कशें आसा ते सगळें दाखयता आनी त्या प्रमाणे ट्रिटमेंट करपाक जाता. असोच हात उरतलो अशें थोडे जाण धरता, आतां कांय जावचें ना. नक्की तुमचें तें ट्रिटमेंट मुखार सुद्दां करपा जाता. तें जशें हांवें पयलीं सुद्दां म्हळें की दुर्बिणीची सर्जरी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दीस केस. की दुर्बीण घालून आमकां पळोवपाक मेळटा आनी समज कफ टेर आसलो तो निवळ करून तो रिपेर करपाक मेळटा. कारण 60 इज नॉट अ व्हेरी ओल्ड एज. एट 60 तेगेलो हात चलपाक जाय आनी त्या प्रमाणे तें आमकां ट्रिटमेंट करपाक जाता. दिमयेचो आमी उलयले हाजे बद्दल की दिमी ह्या वयाक ऑफकोर्स आर्थरायटीस आसतली, ती पळोवन पयलीं व्यायाम करपाचो आनी मागीर समज जायना जाल्यार ऑपरेशन. एकदम हांव म्हणपाक शकना की ऑपरेशनाचीच गरज आसा. करेक्ट. आणि दुसरें म्हणजे शी हॅज ऑलरेडी कन्सल्टेड समबडी, दॅट मीन्स डॉक्टर हॅज ऑलरेडी एडवायज सर किंवा ऑपरेशनाची गरज आसा. सो शी हॅज टू डिस्कस विथ हिम बाबा ताजें कितपत एक्सरसायजान कितपत बरें जाता, कितें ताजे प्रॉस एंड कॉन्स तेणी वर्कआउट करचें. मागीर सर डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो सर. हॅलो हॅलो या हॅलो विचारात. दोतोर म्हाजे हे आसा न्ही चल्याचे कितें तो कराटे शिकोवंक वयतालो क्लासीक. हय क्लासीक शिकोवंक गेलो म्हणून तो खेळटा आसतना त्या भुरग्या बरोबर पडलो. म्हणजे नेक्स्ट एक टायर तयार जाले आनी तेन्ना तेजे लेगामेंट दोतोरा दाखयला पडटा म्हणून लेगामेंट मातशें म्हणून तेजें वाडला जाणा. आनी मागीर परत समज ताका ट्रिटमेंट केल्या उपरांत परत ताका पीटी करता आसतना ताका धोपऱ्याक त्याच जाग्यार फातर लागलो. फातर लागल्या परत दुखो लागलो म्हणून परत दोतोरा कडेन गेले आनी ताका परत ट्रिटमेंट केलो जाणा. पूण तेजी मदीं मदीं ताका त्याच जाग्यार दुखता कळ्ळें जाणा. हय सुस्ता. पूण ताका म्हाका सांग म्हणजे हे तेजें रिकवरी जाता काय परत परत अशें फुडें ताका तशेंच त्रास जावंक शकता. हय मातशें म्हाज्या प्रश्नाचें उत्तर ताका सुस्ता काय फक्त दुखता? ना मदीं त्याच अमकें सोलन तो जाता मदीं त्याच स्पॉटार त्या जाग्यार दुखता न्ही शीर त्याच जाग्यार मातशें हें जाता सुस्ता आनी मागीर चलता आसतना ताका ते त्रास जाता. ताजो जॉयंट सुटिल्ल्या भशेन जाता. हय मातशें त्या जाग्यार म्हणजे बोर्ड लायत जाल्यार अशें हें जाता जॉयंट चलतना सुट्टा असो म्हणटा केन्ना भायर. हय मागीर चलता आसतना असो दुखता म्हणटा. म्हणजे आतां तेजे मदीं हें आसा पूण त्या जाग्यार मातशें हें जर प्रेशर पडत जाल्यार मातशें तेजें वाडटा. बरें पूण ताका हें कितें म्हणजे अशें म्हणजे ताका स्पोर्ट्स खेळपाक हें म्हणून फुडें त्रास जावंक शकता काय ताका दोतोर कितें? ना ते उत्तर दितलो. हय जशें हांवें म्हळें की स्पोर्ट्स इंजुरीन इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की तज्ञान इवॅल्युएट करपाक जाय. बरोबर. जॉयंटाक 2 फावटी मार लागला, एक म्हळ्यार दुखता सुचता, बरोबर. एक वेळ सुट्टा आसूं येत तो बापूय जाल्ले कारणान ताका कळना. पेशंट जेन्ना खूब फावटी आतां सांगता आपल्याला जॉयंट सुट्टिल्ल्या भशेन जाता, आपल्याक फोर्स येना जॉयंटान. तर ह्यो 2-3 गोश्टी आसात. एक तर मेनिस्कस टेर, आपली गादी भितरली पिनल्या. दुसरी म्हळ्यार लिगामेंट टेर, तेन्ना ते जॉयंट सुट्टा. हें जेन्ना जॉयंटा भितर आसता तेन्ना जॉयंटान सूज येता. कित्याक जॉयंट इज व्हेरी स्मार्ट. तो प्रोटेक्टीव मेकॅनिझम म्हणून तो सूज फ्लुईड आमी लुब्रिकेशन कशें करता तशें जाता. बट ओवर अ पिरियड ऑफ टायम जे सूज वाडटा तशें ते जॉयंट आनी दुखपाक लागता. सो इट्स अ विशियस सायकल. सो तुमी ताका तज्ञा कडेन दाखयात. तें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इज एक्झामिनेशन. कितें दिसता म्हाका जॉयंट पळयता म्हाका कितें दिसता लिगामेंट तुटला काय तातूंत मेनिस्कस तुटला. आनी दुसरी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हळ्यार व्हेरी स्पेसिफीक इन्व्हेस्टिगेशन इज MRI. MRI पळयल्या नंतर आमी डिसायड करपाक जाता की कितें एक्झॅक्टली. ऑलमोस्ट 99 to 100% ऑफ द टायम डायग्नोसीस इज कन्फर्म्ड विथ MRI. आनी त्या प्रमाणे बारीक समज गरज पडली दुर्बिणीचें ऑपरेशन करून तें आमकां गरज पडना जाल्यार सुद्दां थोडे व्यायाम असतात, पर्टिक्युलर सेट्स ऑफ व्यायाम असतात, ते सुद्दां आमकां करपा जाता. आनी हें जर केलें आनी थोडे ब्रेसीस बी दिल्यो जाल्यार ही कॅन गेट बॅक टू अ नॉर्मल स्पोर्ट्स एक्टिविटी. अच्छा ओके थँक्यू डॉक्टर. डॉक्टर म्हाका सांगू एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो 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 दोतोर. हां राजेश माड्डोळकार उलयतालो. राजेश बाब विचारात प्रश्न. म्हजी पिराय 58 वर्सां. व्हेरी गुड. पयर हांव चलता आसतना खळयेन पडलो दोतोर. कसो? आनी म्हजो पांय तिरपलो. हांवें क्रॅप बँडेज बी जवळ जवळ 8 आठवड्याभर केली तरी कमी जावना दोतोर. दुखता खंय तुका? तुमचो एडवायस कितें दोतोर? नाही दुखता खंय? फ्रॅक्चर बी जाला आसतलो काय? नाही पण खंय दुखता ते सांगूंक ना तुमी अजून. खंय? खंय धोपरा कडेन दुखता? एंकल दोतोर. सामको सुजता? सुजता काय फक्त दुखता? सामकें दुखता दोतोर. सुजला? सुजूंक ना. आतां ऑलरेडी 6 आठवडे जाल्ले. प्रत्येक जॉयंट इज डिफरंट. एंकल जॉयंट इज व्हेरी नोटोरियस जॉयंट. आमी म्हणटात